जर प्रमोद बाब आमचे मुखेलमंत्री तांकां दिसता की त्यांच्यानी बरी अरेंजमेंट केल्ली म्हणून हांव तांकां चॅलेंज करता की येता ते पावसाळी अधिवेशन तुम्ही ह्याच माटवान घेवन दाखया. येता ते पावसाळी अधिवेशन तुम्ही असेंब्लीन घेऊ नका, ह्या माटवान घेया आणि जसे लोक बसीन बसून थंय आयिल्ले तसे बसीन बसून येया आणि रातचे 3 सुमार अधिवेशन सोंपोवन बसीन बसून घराकडे चला नाल्यार चलत चला. तुम्ही पळय हे फकाणां करता गोंयकारांची, हे सगळे गोंयकार तुमकां पळयता. थंय एसीन बसून 5 स्टार हॉटेलाचे खाण खावन तुमकां बुफे लायिल्ली आसता. थंय लोक उपाशी पोटार हांगा प्लॅनाचेर डिस्कशन करपाक आयिल्लो. त्या गोंयकारांची फकाणां करपाची ह्या बीजेपी सरकारान बंद करची, इतलेंच म्हणटा. ही जी हियरिंग कंटिन्यू जाली ती सगळ्यांनी डिसायड करून आमी 6:30 सुमार हे बंद केल्लें. मागीर जे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता हे थोडे जाण एकठांय जावन हे हियरिंग परत करपाक गेले. जे डिसिजन मेकिंगाक आशिल्ले आमचे बारा 6:30 भायर या म्हणून हेच डिसिजन मेकिंगाक थोडे जाण आशिल्ले तेच परत वचून हियरिंग करता. हाजो अर्थ कितें तें गोंयकारांक आज क्लियर आसा. हे इल्लिगल हियरिंग चलता. इल्लिगल हियरिंग चलता म्हणून सगळ्यांक मान्य आसा. आणि हे इल्लिगल हियरिंगाचो प्रोसिजर आहा तो प्रोसिजर NX 4 प्रमाणे ना म्हणून सगळ्यांक मान्य आसा. ते जावन सगळे 6:30 भायर सरता आणि तितूंतलेच थोडे जाण वचून परत हियरिंगात वयता. म्हणचे टीक मार्क जे वाल्मिकीन सांगलां हे बॉक्स टीक मार्क कंप्लीट करपाक जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली आणि ती सक्सेसफूल करपाक हे गेले म्हणून म्हणपाचें जाता. आणि ताका लागून म्हाका दिसता हे सगळे जे कोण गेल्ले मागीर ते ताका लागून गेल्ले. नाजाल्यार जेन्ना 6:30 सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें ते डिसिजन मेकिंग घेतले तेमकां फोन मारून कित्याक आपोवंक ना बाबा लेट अस रिकन्सिडर द डिसिजन ऑफ गोईंग बॅक एट 9 o'clock. ना ते करूंक ना. पूण ते करनासतना टीक मार्क करपाक जाय म्हणून वचोन भितर हियरिंग कंप्लीट करपाक आनी हो प्रोसिजर कंप्लीट करपाक तेमी तेंको दिलो जे कोण गेल्ले तेंकां. आणि हांगा एक आशिल्लें की विदीन हाफ एन आवर ते मिनिट्स रीड करपाक आशिल्ले जावन हियरिंग. सो तेजेर तुमचे कोण आशिल्ले मिनिट्स कशे आसतले तुका दिसता आतां नॉट गोवन हय ते हांवें हाफ एन आवर कंपायल करून रीड करतले म्हणून ना आमी आशिल्ले. पूण कितें आसा मिनिट्स पब्लिकली हें जाता वेबसायटीचेर घालतात CZMP आनी 15 दीस त्या मिनिट्साचेर फिडबॅक दिवपाक टायम दिल्लो आसता. सो आमी ते चॅक करतले आज अपलोड जाला काय ना आनी आमचो फिडबॅक रिटर्न दितले. रात्री एक म्हणटा की तुम्ही तो प्लॅन तुम्ही समज नुरा येता तुम्ही तो प्लॅन स्टेप करून नवो करतले म्हणून पूण इतको टायम आसतलो बिकॉज तो ऑलरेडी तेका डेडलायन जाल्ली आसा तेन्ना. पळय प्लॅनाक डेडलायन जाल्या ही सरकाराची चूक. ह्याच सरकारांनी इतले वर्सां तो प्लॅन उमकयत दवरला आनी इतले पयशे मोडून आमचे गोंयकारांचे पयशे मोडून सुद्दां तो प्लॅन जर ते सारके करिना गोंयकारांक कन्सिडर करून तो प्लॅन जर करिना जाल्यार हे सरकार खंय तरी फेलियर म्हणून कळटा. म्हाका तरी दिसता की हो प्लॅन खूब म्हत्वाचो आनी तो सारके तरेन जावपा जाय. आनी ही जर बाजू बऱ्या तरेन जर आमी कोर्टा कडेन मांडली जाल्यार कोर्ट हें समजून घेतलो. खरें म्हटल्यार ह्या पॅन्डेमिकान सरकारान कोर्टान वचपा जाय आशिल्लें टायम एक्सटेंड करून घेवपा खातीर. तें सरकारान करूना. सरकाराची लागणूक आशिल्ली की लोकांचे हेल्थ सांबाळपाची. पूण इतले आसतना सुद्दां ही पब्लीक हियरिंग ह्या पॅन्डेमिकान दवरप हाजे वयल्यानूच कळटा की बीजेपी सरकाराक हें मात्तूय पडिल्लें ना की ते हो प्लॅन बरो करपाक सोदता म्हणून.